न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव उशा जरावकर। गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान येवकार। दिसभरात राजकीय सामाजीक मळार खंयच्यो घडामोडी घडल्यो ह्यो आमी जाणून घेवया आमचे सब एडिटर आनी एंकर्सां कडल्यान। तर आमी पयलीं वचूया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांता कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी। सुशांत, मुरगांव बंदरांत फाटल्या 10 दिसां फाटीं बॉक्सायट इम्पोर्ट करून हाडिल्लो तो तसोच पडून आसा। हे विशीं सविस्तर बातमी अशी की तो थळावो आमदार आसा संकल्प आमोणकार, ताच्या हस्तक्षेपाक लागून खंय हो जो म्हाल हा जो तसोच पडून आसा असो तरेचो आरोप जाता। आनी हो म्हाल जो गोंयान हाडिल्लो तो गोंयच्यान बेळगांवां ट्रान्सफर जावपाचो आशिल्लो आनी हेका लागून ज्यो कंपनी आहा त्यो चाळविल्ल्यो आसा आनी तांच्यांनी ह्या म्हालाच्या व्हरपा खातीर गोंया भायल्या बंदरांचो सोद सुरू केला। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली साताच्या बुलेटिनान। सुशांतान आमकां म्हत्वाची बातमी सांगलेली आसा बॉक्सायडाची। तुमी साताच्या बुलेटिनान ती मुजरत पुराय बातमी पळोवची। आतां आमी वचूया उत्तेजा कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी। उत्तेजा, आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज व्हॅलेंटायन्स डे म्हळ्यार मोगाचो दीस आनी ह्या दिसा एक उजगांव वाठारांत एक धक्कोदायक बातमी घडल्या। ती म्हळ्यार एका 24 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान एका चलयेक जी म्हळ्यार मयुरी वांयगणकर त्या चलयेचें नांव आनी तेणी त्या चलयेचेर हल्लो केल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या। ती चली खंय मशरूम फॅक्टरींत कामाक वताले तेन्ना 8 वाटेन ते कामाक वताले तेन्ना तो चलो आसलो तो कुशीक लिपोवन रावलो आनी तेजेर तकलेचेर सोऱ्याची बाटली मारून तेजेर हल्लो केलो आनी ह्या हल्ल्यात जी चली आसली ती तिका गंभीर जखमी जाली। उपरांत तिका जे उजगांवचे जे PHC आहा थंय दाखल केले आनी चड जखमी जाल्यान तेका मागीर GMC व्हेले। ह्या प्रकरणा वयल्यान पुलिसांनी जो तरणाटो आसा तेका मंथन गावडे पालवाडो उजगांवचो तो तेका ताब्यान घेतला आनी फुडलो तपास जो सुरू आसा। आनी एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार हे एक तर्फी मोगाक लागून हें प्रकरण घडलां असो अदमास आसा। ही तुमकां पुराय बातमी आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली। उत्तेजन आमकां आंगार कांटो हाडपा सारकी बातमी सांगलेली आहे। आयज व्हॅलेंटायन डे आनी पळोवपाक गेले जाल्यार एक तर्फी मोगान आपल्या मोगीक बाटली काडून मारलेलो आसा। ही तुमी बातमी पुराय साताच्या बुलेटिनान मुजरत पळोवची। आतां आमी वचूया संजना कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी। इतिहासीक थळांक पर्यटन उदरगतीच्या म्हणजे पर्यटन नदरेन उर्बा दिवपाच्या हेतान आतां पर्यटन खात्या वतीन शिवजयंती उत्सव व्हडा दबाज्यान मनोवपाची आसा। हाचो मेन जो मुखेल कार्यावळ जी जातली ती दिवचले 18 आनी 19 फेब्रुवारीक जातली अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्ली आसा। तशेंच परवरे शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारला ताचें उक्तावण 19 फेब्रुवारीक सांजे जातले अशें ताणें सांगिल्लें आसा। तशेंच शिवाजी महाराजांच्या काळांतली शस्त्रां, डाली, मागीर पयशांची नाणी आनी हेर वस्तूंचें प्रदर्शन परवरी DIT सभाघरान जातलें। 18 आनी 19 फेब्रुवारी अशे 2 दीस हे प्रदर्शन आसतलें। सकाळीं 10 ते सांजे 6 वरां मेरेन ते लोकांक उक्तें आसतलें। दुसरी बातमी म्हळ्यार एक दुख्खादायक बातमी आसा। श्री क्षेत्र कुरुपूर हांगा देवदर्शना खातीर गेल्ल्या दिवचल लामगांवच्या एका भाविकाक मरण आयिल्लें आसा। त्या भाविकाचें नांव जावन आसा शरद देसाय अशें नांव आसा ताचें। ताका काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्याचें कळटा। तिसरी बातमी आसा ती अंजुण्या कायसू पंचायत वाठारांतल्या दर्या देगांचेर नो डेव्हलपमेंट झोनान जी 175 आस्थामानां आसा तांकां सील करात असो कडक आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान पंचायतींक आनी गट उदरगत अधिकाऱ्यांक दिल्ल्याचें कळटा। संजनान आमकां बऱ्यांतले बऱ्यो 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा। तशीच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार आयज पणजे येरादारी पुलिसांनी 18 जून रोडार
जे ट्रॅफिकाची कोंडी जाता तेज्या खातीर तांच्यांनी रस्त्यार येवन पळोवणी केली. उपरांत तांच्यांनी 7 गाडयांक तालांव दिलो आनी हे जे आसात जो लोक कशाय कश्यो पार्किंग करून दवरतात आनी डबल पार्किंग आसलेल्यान येरादारी सुरळीत जायना. हे खातीर आयज पणजेच्या येरादारी पुलिसांनी रस्त्यार वचून जे वाहतूक चालक आसा तांकां तालांव दिल्ले आसा. आतां आमी वचुया दिप्ती कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी. ग्रामीण विकास खातें जें आसा तें सदांच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या उदरगती खातीरूच वावुरतलें आनी त्या थंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांच्यो समस्या सुटावो करपा खातीर वावुरतलें अशें जें विधान आसा तें मंत्री गोविंद गावडे हांणी केल्लें आसा. ते आयज गवळीवाडो सांगे कुर्डी हांगा कम्युनिटी हॉलाचें उक्तावण करपाक आयिल्ले. तशेंच आनी एक म्हत्वाचें विधान जें आसा तें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल केल्लें. तें म्हळ्यार दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दीन हांणी फाटलीं 5 वर्सां जी उदरगतीची कामां केल्या ताचें रिपोर्ट कार्ड दिवचें अशें आवाहन जें आसा तें तांणी केल्लें आनी तांकां जाप दीत आयज खासदाराचें म्हणणें आसा की आपणे फाटल्या 5 वर्सांनी खुबशीं उदरगतीची कामां केल्लीं आसा. त्या भायर आपलो जो फंड आशिल्लो ताचोय वापर करून आपणे वेगळी साबार कामां केल्लीं आसा. तशेंच फाटलो जो MP आशिल्लो ताचे उरिल्ले 2.16 कोटयांचोय ताणें वापर केल्लो आसा. तशेंच ताणें आतां म्हणिल्लें आसा की दक्षिण गोंयांत हेर खंयच्याय पक्षाचो जरी उमेदवार उबो रावलो जाल्यार काँग्रेसूच जिखून येतली. बाकीच्या पक्षांक 1% सुद्दां संद मेळची ना अशें ताणें विधान केल्लें आसा. येस, इफ्तीन आमकां म्हत्वाची बातमी सांगलेली आसा. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन म्हणटा की काँग्रेसूच जिखून येतली. आतां आमकां पळोवचें पडटलें इलेक्शना वेळार. आतां वचुया ऐश्वर्या कडेन जाणून घेया म्हत्वाची बातमी. ऐश्वर्या, आयची जी बातमी आसा फाटल्या दिसांनी सावथाक भाजपाचें ऑफीस ओपन जाल्लेलें. आतां आयज नॉर्थाक म्हापसा भाजपाचें कार्यालय सुरू जाला, तेजें उक्तावण जालें. हे एका सगळे मंत्री आमदार हाजीर आशिल्ले आनी हे एका मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आमी जो उत्तर गोंयच्या लोकांक जो उमेदवार जाय तोच आमी तांकां दितले. तांकां जाय तोच उमेदवार आमी दितले. आनी तशेंच काँग्रेस आहा ते सीट लोकसभा वेंचणुकांतली लडोवपाक सोदिना अशें ताणें सांगलेलें आसा. जी बातमी आहा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. ऐश्वर्यान आमकां बरी म्हत्वाची बातमी सांगलेली आसा. ज्यो आमच्यो सब एडिटर रिपोर्टरांनी बातम्यो ज्यो सांगलेल्यो आसा त्यो तुमी 7च्या बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो. कॅमेरामॅन यश सईद हांव उशा जरावकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनांत पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ताजे कडेन न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडलीं नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.